करमल घाटार जे वळण आसा थंय अपघातांचे सत्र चालूच उरता। ही गजाल लक्षांत घेवन थळाव्या आमदारान त्या सुवातेर रस्तो रुंद करून घेवपाच्या कामाक सुरवात केल्या। ब्रेस्तारा ह्या कामाक सुरवात जाल्या। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। श्रीस्ता पंचायतीचे सरपंच सेजल गांवकर आयज तुमकां सगळ्या आयल्यांक नमस्कार करता। तशेंच आमचे सभापती सराक कित्याक जो पर्यंत सर ना हो रस्तो जावपाचो ना अशें दिसतालें। सर जेन्ना आयलो तेन्ना तुमकां सगळ्याक दिसता खूब अशी एक्सिडेंट जातालीं, ती आतां हेजे फुडें जावची ना कित्याक सरान इतले त्रास करून हें रुंदीकरणाचें काम जें आसा हांगाडलें आसा। सर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा। आज कामाच्या इनॉग्रेशनाक आमचे मदीं आसात काणकोणचे आमदार आनी तशेंच गोंय राज्याचे सभापती आनी तशेंच सरपंच खोतीगांवचे गुळ्याचे आनी गुळ्यान श्रीस्थळचे आनी पैंगीणचे सगळे सरपंच जे आसाय पंच आसाय आनी बाकीचे हिंगा सगळे जमलेले जे हे जावपा जाय म्हणून जमले सगळे लोक हे खूब असो पेंडींग इश्यू म्हाका दिसता अशे कितले अशे आमदार येवन गेले हय आनी हेजे पयलीं हें जाल्लें आहा हिंगा हेजे पयलीं लोक पडटाले पूण आमदार जेन्ना 6 म्हयन्या भितर खंय जर एक्सिडेंट जालो आनी आमदारा त्या लोकांनी दारेर दवरलो म्हळ्यार कितें आमदारान करपा जाय म्हणून जे पयलीं एक्स जे आमदार आसले एम एल ए आसले ते पसून म्हणपा लागले पूण त्या लोकां पसून पयलीं कळिल्लें हें जावपा जाय म्हणून त्या लोकांक कळिल्लें आनी हें जावपा जाय लागून हांव स्वता शंबर सर दिल्ली गेले हें जावपा जाय म्हणून तेजे नंतर ते गेलो ओएसटी हिंगे येयलो हिंगेन हें काम पळयलें तेजे नंतर हे सगळे ऑर्डर मेळ्ळे म्हणून लोक टेंडर केलें आनी फॉरेस्टा येना म्हणपा लागले एनओसी तरी ती फॉरेस्टा पसून सरान हाडली सगळीं लोकां रोखडेंच जप्प कोन्न जाय पडटा पूण हें जप्प कोन्न जायना ताका प्रोसिजर खूब उरता आनी हें सर म्हणूनच हें काम जालें। हार्ड सेक्शनाक जें अनेक वर्सांचो डिमांड आशिल्लो ज्या रस्त्याचेर अनेक प्रकारचे एक्सिडेंट जाले आनी ती कर्व तो रस्तो एक्सटेंड जावचो वाडचो अशें लोकांची मागणी आशिल्ली आनी आज करम्यार शुभारंभ जाता। करम्यार हो विशय आसा न्ही लॉंग पेंडींग गेली कितलेशींच वर्सां ह्या भागांत कितलेशेच एक्सिडेंट जाले कितलेशेच लोकांचे जिवनहानी जाल्ली आसा आनी हल्ली तर म्हाका दिसता गेल्या वर्साकच 2 भयानक एक्सिडेंट जाले आनी त्यामुळे ताजी तीव्रता वाडली आनी त्यामुळे हो विशय आमी गंभीरपणे जे आसा दिल्ली पर्यंत व्हेलो नितीन गडकरीजी हांचे कडेन व्हेलो आनी ताणें तो तात्काळ ह्या विशयाचें गांभीर्य समजून आमकां ते मान्यताय दिल्ली आसा आनी त्या नुसार इमिडिएट बाकीच्यो प्रोसेस सुरू जाल्यो बाकीचे आमचे PWचे सगळे अधिकारी सागर आनी बाकी सगळे EC ह्या सगळ्या लोकांनी आनी मंत्र्यांनी सुद्दां ह्या विशयाची तात्काळ दखल घेतली आनी त्यामुळे प्रत्यक्षांत हेजें काम सुरू जाल्लें पूण आज हे मेन कर्व आशिल्लें आसा न्ही तें पावसाच्या अभावामुळे आनी थोडेशे टेक्निकल गजालींनी उरिल्लें आनी तें आज प्रत्यक्षांत ताची सुरवात जाता त्यामुळे म्हाका दिसता हें सादारणशें एक 2-3 म्हयन्या भितर काम संपवलें एक काम त्यामुळे सादारणसो 2 विशय आमकां हांगा आसा एक 4 लेन हायवे आनी हें कर्वाचें संदर्भांत हो तात्काळ आमकां ह्या विशया संदर्भांत एक 3-4 वर्सां तरी आमकां मेन रस्तो जाय सर म्हणजे परत आनी एक्सिडेंट जावपाक नाका हांव सगळ्या काणकोणच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां की ज्या गतीन हें काम आमी हाडलें म्हणजे सादारणशें 6-8 म्हयन्या भितर ताजे सगळ्यो टेक्निकल प्रोसेस कंप्लीट केल्यो तितल्याच स्पिडीन जे आसा न्ही काणकोण जो करमल घाट जो हायवे आसा जो नेमानी पासून हांगा पांद्रेकणी पासून पोळ्या पर्यंत तो रस्तो आसा न्ही दिसा फुडल्या सादारणशें किमान 1.5 वर्सां भितर प्रत्यक्ष काम जातलें आनी 3 ते 4 वर्सां भितर पूर्ण रस्तो जो 4 लेन करप हो आमचो टार्गेट आसा आनी ह्या टार्गेटा खातीर आमी सगळ्या प्रकारचे प्रोसेस अधिकारी आमी बिंदास हें काम करतात।